You can start. Good. Praise God. Whatever that you have told, whatever you have learned from him, to praise the Lord and give glory to God. And what we are going to listen again, that we have, we shall ask God to give us good patience and good ears to listen the word, and in according with that, to live that word in our life. We have to sing, rather than my saying, she'll talk nicely. Okay, go ahead, sister. Go ahead. Let's begin. Yeah. Let's begin. Bapaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. Amen. Pwede sa ating dunin dewa, Bogaccia Gesù, Povitatea, Lei dewa, Lei nasta. Pogala pasot, e guri pasot. आणि या आयच्या दिसा किरीतपणी आमच्या भावाक इन्सेटिव्ह दिवशी तूं आमचे लागीं उलयलाय. पयलो जागो तुज्या उतराक आमी दिवसा आनी तुजें उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आमी तें उतर आयकल्यारूच पुरोना, आमी तें उतर वाचल्यारूच पुरोना, पूण आमच्या जिवितांतल्यान तुजें गोय आमी जावंक जाय. आमचें जिवीत तुज्या उतरांतल्यान मांडून हाडूंक जाय. हें तूं आयज त्या भावा उदेशी तूं उलयलाय दुनिया, देखून हांव तुका दिनासता. आयच्या दिसा हो म्हाका सुयोग दिलो. पयलोच फ्रायडे जेजू हांव म्हणटालें, हांव फ्रायडे केन्ना म्हाका सुटका मेळटली, हांव केन्ना तुका वाखाणूंक पावतलें. पूण आयज हे भाव सांगता तुका भाव भयण सांगता वाखाणूंक ह्या जाग्यार ती ल्हान कवी सभा कशी वाखाणूंक तुवें नामलें. आमी थोडीच ना, पूण आख्खे स्विंडन हा जिजूस. तुवें म्हणलां 5 जाणां बरी मेवल्यार आख्खो संवसार हांव साल्वार करतलो. आमी 5 ना दोनया, जायतीं जाणां आसात. थोडी आमचे नदरे मुखार आमी म्हणटली थोडीच जाणां हा, जायतो लोक हा. पळय जिजू, पूण तुवें थोडेच ना भावा भयणाच्या नांवां तुवें आमकां हांगासर हाडलें, देखून आमी तुका दिता. मोगला जिजूस, त्या वेळार हो आमचो भाव आमकां आनिकूय तूं ताचे तोणी उलय. कितें आमी करूंक जाय, कशें करी आमी फुडलें जिवीत आमी जिवंक जाय, तें तूं आमकां ताचे तोणी उलयतलें. देखून कडेच तुका हांव दिन वचता आनी तुका आर्गां. Thank you, Papa. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Argan Spirit. tuka Thank you, Jesu, Jesus. wakani tuka Jesu, moima tuka Tuka Jesu. wakani, tuka Argan unu, tuka tuka mam जावसाचो. Orom आणि शेवट तू जावसाचो. Argan tuka Alpha आणि Jesu. Omega तू Hallelujah. जावसाचो. You Hallelujah. are the creator, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Papa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 तू रोचनेचो जायतो मोग कोताय. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया, आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया, आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. चलया ताच्या उसवारा,
Sol, 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 taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Solia taca uswara. Aicha disa Jesu kwakanuya. Aicha disa Jesu kwakanuya. Aicha disa Jesu kwakanuya. Solia taca uswara. Solia. Sol, 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 taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Solia taca uswara. Aicha disa agnya kwakanuya. Aicha disa agnya kwakanuya. Aicha disa agnya kwakanuya. Solia taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Sol, 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 taca uswara. Solia taca uswara. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Let's go. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord place. It's a great place to praise the Lord. It's a great place to praise the Lord. It's a great place to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Time. It's a great time to praise the Lord. It's a great time to praise the Lord. It's a great time to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, praise you. Thank you, praise you. We are doing it. We bless you again. Thank you, Lord. Hallelujah, mighty God. You are the most high God. You are the Alpha and Omega. Thank you and praise you. We are doing it. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Fire, fire. Thank you, praise you. We are doing it. Hallelujah, my God.
Thank you, Lord. Praise you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. One more. All right. Let's begin then. All right. Yeah, the word is more important. We have done praises. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Lord, we praise you, we thank you, we bless you, we adore you, we worship you, we glorify you. Thank you, Lord, for this early session that we had where you taught us, Lord, that how when we receive the Spirit of Christ, when we receive the Holy Spirit, we can operate just like Jesus with the same authority to do the works that Jesus did. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां तुजी पदवी दिल्या, तुज्या पुताची पदवी दिल्या. ज्या दिसा आमी तुज्या पुताचेर, जेजूचेर बावार दवरला आनी आमी एक नवी रचना जाल्या. बापा, ह्या वेळार आमी जेन्ना ही नवी रचना जाल्या, आमकां आमच्या उतराचेर, आमी जी उतरां उलयता त्या उतरांचेर आमकां सजमणी दी. कित्याक आमकां जोयतीवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी पळोवंक जाय आमी कसलीं उतरां उलयता. ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्या, पवित्र आत्मा आमचे भितर येयला, आमी एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या, त्या दिसा थान ही उतरां जी आमी उलयता, आमी त्या उतरांचेर सांबाळून, कित्याक सट्टेच्या दिसा जी उतरां आमी मोलादीक उतरां उलोवंक ना, ताजेर आमची जोडटी जातली. आनी देखून बापा, ह्या वेळार जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळ्ळ्या की आमी खरेंच पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या, जेजूचो आत्मा आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आमच्या उतरांचेर आमी सांबाळून आमी रावूंक, ही उतरां तुज्या उतरां प्रमाणे उलोवंक आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. हें सगळें मागणें आमी बापा कोत्ता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. तर भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमचें पयलें सेशन आसलें, आमी पळयलां की ज्या भाशेन जेजून आपल्या उतरा वरवीं देंवचार काडले, लोकांक पिकोवणी दिली, तेच भाशेन जेन्ना आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा, आमी आमच्या उतरा वरवीं देवाचें उतर वापरून आमच्यान जें जेजून केलां तें आमच्यान करूंक जाता. वय की ना? आमी खंय जाणो की आमच्यान जेजू भाशेन करूंक जाता म्हणून? जेजून कितें सांगलां? John 14:12. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणतो जोहाचो 14वो विस्वोर वोड 12 कितें म्हणटा? वाचूया. प्रेज गॉड. वाचूया. प्रेज गॉड. खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती हांव कोत्तां ती कोतुवां आपुणूय कोत्तेलीं आनी ताचे परोस श्रेष्ठ कोतुवां कोत्तेलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. ह्या देवाचें उतर जें आमी वाचलां, जुवाचो 14वो विस्वोर वोड 12, जेजू कितें म्हणटा? जो कोण
ताजेर भावार्थ दवरता. ऐकात बरे भशेन भाव न्हू, कोणाच्यान करूंक जाय न्हय, फकत जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता. आमी सगळीं भावार्थ दवरता, खरेंच भावार्थ दवरता. आमी कोणी जाणो की जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणून. जेजून सांगला जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता तो कोण जेजून केल्लेली कर्तुमां तो करतलो. आता म्हजो भाव ह्या वेळार आमचो भाव ब्रदर मार्शल आमकां ब्रदर मार्शल ब्रेक टायम आलो, ब्रदर मार्शला कडेन उलयता. तो म्हणलो हॉस्पिटलान वेता, कितल्या लोकांनी तो मागणे करता आनी ताका पिकोणी फावो जाता. कित्याक गाय ताका भावार्थ कोणाचेर, ताजेर जेजूचेर. आता जेजूचेर भावार्थ दवरला म्हणून ब्रदर मार्शल जेन्ना मागणे करता थिंचो लोकांक पिकोणी फावो जाता, वय की ना. म्हणटोच फकत ब्रदर मार्शल मागणे करतलो आनी लोकांक पिकोणी मेवतली. तुका आनी म्हाका भावार्थ आसलो जाल्यार तेन्नाच की ज्या लोकांचेर आमी मागणी करतले तांकां पिकोणी मेवतली, वय की ना. भावार्थ दवरपाचें जेजूचेर म्हणचें कितें? बरें, जेजूचेर भावार्थ दवरपाचें आमी पयलें सोडया. भावार्थ म्हणचें कितें? आमी कितें पाटी आयकलां, आय बिलीव, सोत मानता. आमी जेन्ना मिसाक वेता आमी हें शर्माव जातकूच पाद्री म्हणटा, कितें म्हणटा, उबे रावात आनी आमी सोत मानता म्हणुया, वय की ना. सोत मानता आनी आमी म्हणटा हांव सोत मानता, सोर पडवीदार बापा आनी सगळें आमी म्हणटा, वय की ना. हांव विचारूंक सोदतां तुमकां, सोत मानता म्हणचें कितें? आतां तुमी इगर्जेन ना, तुमी आतां एका हॉलान आहात, काजाराच्या हॉलान. कोण तुका विचारता, अरे बाबा सोत मानता म्हणचें कितें? सोड काजाराच्या हॉलान सोड, काजाराच्या हॉलान डान्स करपाचो आनी जेवपाचो खावपाचो, कोण सोत मानता थंयसर फकत सोत मानता जेवण आहा तें आनी पिवंक मेवता तें. हांव विचारता इस्कॉलान आहात थंयसर, तांकां म्हणटा हांव, एक 10 वर्सांचो भुरगो इस्कॉलाक वेता आनी आपल्या टिचरीक विचारता सोत मानता म्हणचें कितें? आनी ती क्रिस्तांव न्हय. सोत मानता म्हणचें कितें? सो सोत मानता म्हणजे somebody tells you something and तूं सोत मानताय. सोत मानता म्हणजे हांव सोत मानता. सोत मानता म्हणजे हांव सोत मानता. हांव विचारता सोत मानता म्हणचें कितें? बाबा तूं इस्कॉलान आहाय, तूं आनी जेजू घेवन खंय बसलाय. हांव इगर्जेन ना, हांव क्लासीन आहा. 10 वर्सांचो भुरगो येता आनी म्हाका म्हणटा सोत मानता म्हणचें कितें? थोडे नासतना सोत मानता. कोणें सांगूंक जाता म्हाका सोत मानता म्हणचें कितें? आं बरें, हांव तुमकां सोजमणी दिता सोत मानता म्हणचें कितें. हाका आतां मातशें देवाचें उतर, आमी बायबल क्लासीन आहा, आमी इगर्जेन, हें सोडात तुमी. आतां आमी क्लासरुमान आहा, आमी हें इंग्लीश उतर सोत मानता आमचे भाशेन सोत मानता हो इंग्लीश वर्ड आय बिलीव म्हणचें कितें? समजा आमी सगळीं ह्या जाग्यार बसल्या, आमी कितलीं जाणां आहात, जो कोण हांगा बसला आनी कोण धांवून भायल्यान येता, दारार खटखटाय आनी तुमी सगळीं भायर वसात. ह्या बिल्डिंगाक उजो लागला आनी तुमी सगळ्यान आयज भायर धांवंक जाय, ना तर तुमचें जातलें सामकें फ्रायड चिकन जातलें. तुमी आमी सगळीं कितें करतल्यात? सगळीं आमी सोत मानतले, आमी कितें करतले? धांवतले, वय की ना. भाव मार्शल आमी सगळीं भायर धांवतले. कित्याक? त्या उतराचेर आमी सोत मारला. सोत मानतकूच तूं कितें करताय? तूं बसताय, तूं एक्शन घेताय. मिस्टर पियोना, तूं एक्शन घेताय. यू रिस्पॉन्ड टू द मेसेज, करेक्ट. सो सोत मानता म्हणचें कितें? म्हजो रिस्पॉन्स त्या उतराचेर. आतां समजा कोणें तुका सांगलें एका वरान आतां क्लास काबार जावपाची आहा, पूण 8:05 मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटान सांगलां की बरो पावस येवपाचो आहा.
घडघडोन पावस येवपाचो आहा आनी तुमी आयज सोत्री हाडूंक ना आनी तुमकां आतां सांगलां की 8:05 जावच्या वेळार बरोच पावस पडपाचो आहा. तुमी कितें करतल्यात? सोत्री हाडूंक ना तुमी आनी गोल लागींच आहा आनी पावस घडघडोन पावस पडपाचो आहा 8:05 आनी 1 वर जावच्या पयलीं उठा. तुम्ही म्हणटल्यार बाबा ब्रदर आमकां मेसेज आयल्या 8 आनी तुमी सोत मारले म्हणून ती मेसेज. आतां 8 जाली 8:30 जाली पावसूय ना. पूण तुमी ताजेर सोत मारली, त्या उतराचेर सोत मारली आनी तुमी घरा गेली. कित्याक? त्या उतराचेर तुमी सोत मारले. सोत मानता म्हणजे कितें? जेन्ना हांव कितें आयकता आनी तें उतर आयकून हांव आतां एक्शन घेता ताका की म्हणटात सोत मानता. समजल्यात तुमी? समजली गेल्यात? आतां हांव बायबल क्लासीन आयला. आतां रितीऱ्याक आयल्यात तुमी. आतां प्रिचर विचारता जेजूचेर सोत मानता म्हणजे कितें? अरे आमचे भाशेन म्हण रे बाबा. तर आमचे भाशेन म्हण रे. तू गोंया आसूंक नाल्लोय तू गोंया. सोत मानता म्हणजे कितें? सोत मानता जेजूचेर म्हणजे कितें? जेजूचें उतर जें ताणें बरोवन दिलां ताजेर हांव आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव चलता. होय की ना? ताजें उतर म्हणटा जेन्ना कोण म्हाका एक सायडीक थापट दिता आनी म्हजें सगळें तांबडें जाता तो म्हणटा तुमी ब्युटी पार्लराक वचनाका आनी तांबडो रूज घालनाका. एके वाटेन तांबडें जालां तुमी कितें करात? दुसरोय पोलो दाखोयात. होय की ना? सारकें न्हय? कोणें थापट हांगा दीत जाल्यार तांबडें जावचें ना. आनी आमची बाय फियोना ती कोणें थापट दित जाल्यार ती गोरी सामकी. तांबडें जाल्यार सामकें तांबडें जातलें. ती म्हणटा कित्याक गाय आतां तिचर आनी ब्युटी पार्लर घराच कोणाक दुसऱ्या मारे बाबा फ्रेडी मातसो एके वाटेन मार रे बाबा. तो म्हणटा बरें मारलें. आनी जेजून कितें सांगलां? कोणें आमकां थापट मारी जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ताचें नाक फोडूंक जाय. होय की ना? दुसरे पोलो दाखोवंक जाय. सारकें नाय? आनी आमी सोत मानता म्हणून सदांच आमी दुसरो पोलो दाखयता. होय की ना? सारकें न्हय? होय होय होय. सगळीं होय म्हणटात. कोणें म्हाका नाल्ल म्हणलो, माकूड म्हणलो, घोडो म्हणलो, माकूड म्हणलो, कितें म्हणलें? अरे तूं म्हाका माकूड म्हणटा तर माकडाचो बाप रे तूं. होय की ना? कित्याक? आमी सोत मानता. होय की ना? कोणें म्हाका म्हजें भाट बेस घेतलें, तूं इतलें गेल्लें हांव तुका दाखयतां. कोर्टान वता, हांगा वता. होय की ना? पूण आमी जेजूचेर सोत मानता. सोत मानता. सोत मानता म्हणजे कितें? सोत मानता म्हणजे जेन्ना जेजून आपल्या उतरान कितें सांगलां. जेजून आपल्या उतरान सांगलां कोण तुका वायट करीत जाल्यार तुवें तांकां बोगसूंक जाय. पूण आमी तांकां बोगशिता. तुवें म्हाका वायट केलें म्हाका तुजें कांयच पडोंक ना. आयज तान हांव फुडल्या म्हयन्यान म्हज्या भुरग्याचो कोमयाव जाता. तुका आपोवचो ना. सगल्यांक तुज्या वाड्यान सगल्यांक आपयतलो, शेजाऱ्यांक पासून आपयतलो. पूण तुका आपोवचो ना. तुका कळटलें की हांव खरोच रागार जाला म्हणून. होय की ना? आनी आमी जेजूचे सोत मानता. होय. आमी फकत उतरांनी म्हणटा सोत मानता पूण आमच्या कोन्यांनी आमी सोत मारिना. हॅलो? सोत मानता म्हणजे कितें? जेन्ना तें उतर आयकता त्या उतरा प्रमाणे हांव चलता. त्या उतरा प्रमाणे हांव जियेतां. आनी जेजू म्हणटा पळयात पोत्तून आतां पळयात 12वी ओड 14 ओड 12. खरेंच हांव तुमकां सोत तें सांगता. जेजू म्हणटा हांव सोत तें सांगता. जी कोण म्हजेर बावट दवरतात जी कोण म्हजेर फकत जी कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. आयकात बरे भाशेन भाव म्हणून बिश्टें हांवें म्हणलें आमच्या पाद्रीन आपलें मीस केलें आनी ताका बरो शर्माव दिलो आनी म्हणलें उबे रात सोत मानता सर्गीच्या बापा दाडा 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 जेजूचे क्रिस्तांव आमेन. सोत मानना तुमी? सोत मानता म्हणलें पूण खरें कोन्यांनी सोत मानलें ना. म्हणटोच
हे चलचे ना फकत जो उतरांनी म्हणटा सत मानता पूण कोन्यांनी सत मानिना. आयकतात तुम्ही? आणि भाव भयणीनो, ह्या कारणा लागून खूब लोक आपणाकूच फटयता. सजमता की क्रिस्तांव म्हणून, सजमता की ताचें तारण जालें म्हणून, आनी आपणाकूच फटयता. देखून सगलो लोक जो इगोर्जेक येता, सगलो लोक जे मागणे करता, आयताराच्या आयतारा मिसाक वेता, सगळीं देवस्पण करता, जेन्ना तो मनीस मोत्ता ती म्हणटात तो गेलो स्वर्गार देवा कडेन. पूण भाव भयणीनो, सगलो क्रिस्तांव लोक जो मरण वेतलो देवा कडेन वचोना. कित्याक ते देवा कडेन वचपाक एक दीस आमकां सोत मानूंक जाय. आयकात बरे भाशेन. माकूचो 16वा विसवोर, माकूचो 16वा विसवोर, वोड 16. वोड 16. बरें, 15वी वोड कमेस करया. सिस्टर मातशी वाचताय म्हाका प्लीज. 15वी वोड. आणि तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान पोरगोटात. 16वी वोड. ओके, 16वी वोड. भावात दोरतीत आणि बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली. आयकात, देवाचें उतर म्हणटात, भावाट दोरतीत आणि बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली. आयकात, बातीस घेवन तुका सोडवण मेळटली. बातीस घेवन ते कितें बरयलां? बातीस घेतकच आनी मागीर बावाट दवरूंक जाय, पयलो बावाट दवरूंक जाय आनी मागीर बातीस घेवंक जाय? पयलो बावाट दवरूंक जाय. तो बावाट दवरपाक कितें करूंक जाय आमी? कोय आमी बावाट दवरतले. हांवें तुमकां फर्स्ट स्टेप जो सांगलेलो आयच्या पयल्या सेशनान सांगलेलें, बावाट को येतलो? जेन्ना जेजूचो आत्मो आमचे भितर येतलो आनी जेजूचो आत्मो आयल्या उपरांत पवित्र आत्मो येतलो, तेन्नाच की पवित्र आत्मो म्हाका शिकयतलो. आयकतात भाव भयणीनो? आमच्यान बावाट धरून कितलो लोक म्हणटा, हांव केन्नाय कोणा कडेन उलयतां, कोण बरो ना, ब्रदर सिस्टर तुका जेजूचेर बावार्थ आहा? पळय, म्हाका जेजूचेर बावार्थ आहा की जेजू म्हाका बरो कोत्तलो. हांव तुमकां विचारतां, ताका बावार्थ म्हणटात वो ताका बोरवासो म्हणटा? आनी जेजून सांगला तुज्या बावार्था वरवीं तुका पेकोणी मेळटली वो तुज्या बोरवासा वरवीं तुका पेकोणी मेळटली? बावार्थ आसा जाल्यार जेजू कोत्तलो केला. आनी ते केलां म्हणून केन्ना म्हाका कळटलें? जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी मेळटली. आयकात बरे भाशेन. रोमकारांक 10वा विसवोर वोड 17. पळयात कितें म्हणटा तो. कितें म्हणटा? वाचात. म्हणटोस संदेश कानार पडून बावाट उत्पन्न जाता. ओके. आणि संदेश कानार पडप पोरगोटणी वरवीं. आयकात बरे भाशेन. ताका इंग्लिशीन म्हणटात, फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आयकात बरे भाशेन. आमी सगळीं गोंयांत येयल्या, वय की ना? आमचे भाशेन उलयतना सगळीं गोंयांत येयल्या, वय की ना? आयकात, केन्ना कोण कोर्टान गेला भाटाक बेसां बसत? केन्ना कोर्टान कोण गेला? कोणूच कोर्टान गेना. तुमी सगळीं सांतां हांगा बसल्यान. कोणाक भाटांक बी बेसां कांय ना? आहा की ना? कोर्टान तरी एक पाटी गेल्या, हो कोण तरी आमचे बसत कोर्टान गेला की ना? पळय, आमची भयण कोर्टान काम करताली, म्हणजे ती कोर्टान वसोंक ना, ती कोर्टानूच आसली. ओके सिस्टर,
हांव तुका एक विचारूंक सोदतां. जेन्ना कोणाची केस आसता, एक हियरिंग जाता आनी ताका म्हणटा तुजी केस पास जाली, चल वच. कितले हियरिंग आसता? जायत्यो आसता. एक हियरिंग जाता, मागीर दुसरी जाता, तिसरी, चवथी. थोडे लोक आतां कोर्टानूच आपलो 20 वर्सां केस चलता, वय की ना? म्हणजे तांचे फकत 1-2 हियरिंग न्हय, कितली हियरिंग जाता, वय की ना? संवसाराच्या कोर्टान एक हियरिंग होऊन म्हणजे 2, 3, 4, 10, 12 हियरिंग जाता. पूण जेजूच्या राज्यान तुका भावार्थ जाय जाल्यार तुका फकत 2 हियरिंग जाय. हॅलो, बरी खबर दिता हांव तुमकां, बरी खबर दिना. तुम्ही जेन्ना संवसाराच्या कोर्टान वेतात, आमची भयण जी काम करता म्हणटा 20 वर्सांनी केन्ना हियरिंग चलता, वय की ना? पूण जेजूच्या राज्यान तुका भावार्थ जाय जाल्यार तुका फकत 2 हियरिंग जाय. आमी कितें शिकता? भावार्थ जाय म्हणून, वय की ना? जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तो जे ताणें केल्लें, जोआचो 14 वड 12, आमी भावार्थ कितें तें शिकता, वय की ना? म्हणटच भावार्थ तुका जाय जाल्यार भावार्थ को येता? क्रिस्ती पोरगोटणी वरवीं. म्हणटच जेन्ना क्रिस्त पोरगोट जाता, आतां हांव जेन्ना तुमकां देवाचें उतर सांगता, तुमचें पयलें हियरिंग जाता. कानार पडटा तेन्ना, पूण आयकात बरे भाशेन, चोत्रांय आयकात. जेन्ना हांव तें उतर जें सांगता तुमकां तुमच्या कानार पडटा, ती सजमणी घेवन जेन्ना तें भितर वेता, तें पयलें हियरिंग जाता. आतां कितलीं जाणां आमी इतलीं वर्सां मिसाक वेता की ना? आयताराच्या आयतारा मिसाक वेता की ना? कितले फाटी आमी शिवर्तमान आयकोना, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, मागीर साम्स आनी शिवर्तमान आमी आयकलां. कितलीं वर्सां आमी शिवर्तमान आयकलां? हांव विचारता, जायते फाटी, वय? पूण ज्या दिसा जें शिवर्तमान हांव आयकतां सजमणी घेवन, तें जाता पयलें हियरिंग. ही सजमणी ना जाल्यार हांव 100 फाटी वा 200 फाटी वा 20 वर्सां आयकत जाल्यार, पूण ही सजमणी ना जाल्यार तें पयलें हियरिंग जायना. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? हांव कितें सांगता तें आयकतात? भावार्थ म्हाका येवपाक म्हाका जाय फकत 2 हियरिंग. पयलें हियरिंग भायरथान म्हज्या कानार पडटा तें जावन आसा पयलें हियरिंग. पूण तें पयलें हियरिंग केन्ना जाता? जेन्ना म्हाका त्या उतराची सजमणी मेवता. ती सजमणी मेळना जाल्यार हांव कितलेय फाटी आयक, तें पयलें हियरिंग ना. डिड यू अंडरस्टँड? ब्रदर मार्शल, तुका सजमणी मेवली? सगळ्यांक सजमणी मेवली? ओके. आतां जेन्ना ती पयलें हियरिंग जालें, दॅट फर्स्ट हियरिंग फ्रॉम आउटसायड, फ्रॉम द प्रिचर, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड टू म्हजे भितर म्हज्या कानार पडटा, ताका म्हणटात लोगोस. LOGOS. लोगोस. ओके? तुम्ही लोगोस रिट्रीट हाऊस केन्ना कितें आयकलां? लोगोस. तें लोगोस कित्याक लोगोस घाला म्हणून तुमी केन्नाच आयकोंक ना. लोगोस म्हणजे कितें? जेन्ना कोण एक प्रिचर, पाद्री, कोण देवाचो मनीस देवाचें उतर परगोट करता, तें उतर जेन्ना सजमणी घेवन, म्हणजे जो कोण देवाचें उतर शिकयता, ताणें तें उतर सजमणी घेवन तें सोंपें करून शिकोवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान. बेश्टी व्हडली उतरां उलयली, व्हडलो शर्मा सांगलो, तोच कितें सांगता तोच नको, लोकांकूय ना, लोक हांसता, बरी झेम काडटा. आनी मातशें कितें नाटकां कितें जोक मारलो, बरें बरें नाटक कहें केलें आनी लोक बरो हांसलो, अरे कितें बरो शर्मा, बरो तयार जालो रे सायबा, तुका दिसता तुका सजमणी मेवली? हांव विचारता तुमकां, हांवें हांगा येवन तुमकां बरो तियात्र केलो, बरें एक्टींग केलें आनी बरें हांसयलें तुमकां आनी बरें तुमची सांज गेली बरी, तुमचें पयलें हियरिंग जालें ना. जेन्ना हांव तुका उतर तें सजमणी घेवन दिता, तें तुज्या कानार पडटा तें सजमणी घेवन, तें जावन आसा लोगोस, तें जावन आसा फर्स्ट हियरिंग. सगल्यांक सजमणी मेवली? देखून हांव मातसो फास्ट वचत जाल्यार म्हाका थांबोयात, कित्याक तुका सजमणी मेळोंक ना जाल्यार, कित्याक आयज आमी जेजू भाशेन जिवंक सोदता. हांव जें जेजून केलां तें आमी करूंक सोदता, वय की ना? आनी ताका तें करपाक आमकां कितें जाय? आमकां कितें जाय? भावार्थ जाय. म्हणटच भावार्थ येवपाक आमकां जाय 2
हियरिंग. पयले हियरिंग भायर कानार पडटा सजमणी घेवन. म्हणटच तें उतर आमचे भितर येयलें. सगळ्यांक सजमणी मेवली. पळयात 17वी वड कितें म्हणटा? म्हणटोच संदेश कानार पडून भावार्थ उपटोन जाता. थँक्यू ब्रदर, थँक्यू. तर म्हणटोच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता. सो फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग. तो फर्स्ट हियरिंग जालें कितें? कानार पडलें उतर सजमणी घेवन. आतां आयकात. सेकंड हियरिंग कशें जाता? जेन्ना सजमणी घेवन तें उतर म्हज्या काळजान पडटा सजमणी घेवन. आतां पवित्र आत्मो तें उतर म्हाका भितरल्यांतल्यान भायर उलयता. ताका की म्हणटात रेमा. सेकंड हियरिंग. तुम्ही आयकता कितें म्हणटा तें? फर्स्ट हियरिंग इज outside in, logos. Second hearing, inside out, rhema. First hearing is from preacher and from the word of God. Second hearing is from the Holy Spirit. Jenna Holy Spirit maka भितरल्यांतल्यान तें उतर म्हाका सांगता. That becomes the rhema word. And जेन्ना तो म्हाका भितरल्यान तें उतर उलयता, and हांव सेन्सिटिव्ह. हांवें तुमकां सांगलां होली स्पिरिट इज सेन्सिटिव्ह, करेक्ट? हांवें तुमकां पयलीं सांगूं ना, सुकणें तें डाव तें एकदम सेन्सिटिव्ह. तो हांव सेन्सिटिव्ह जाता होली स्पिरिट कितें उलयता तें, आनी तें उतर हांव कोत्तां. तें उतर म्हाका जोयतीवंत जिवीत जेजूचें दिता. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? हालो, तुमकां सजमणी मेळोंक ना? पोत्तून म्हणू भावार्थ येवपाक म्हाका जाय टू हियरिंग. कितलीं जाणां आमी आजून पासून फर्स्ट हियरिंग काम आमचें जावंक ना. 20 वर्सां, 30 वर्सां, 25 वर्सां, 60 वर्सां. अरे बाबा, म्हाका तें उतर सजमना. तो पाद्री कितें सांगता, तो प्रिचर कितें सांगता, पूण मीस जालें म्हजें बाबा. हांवें आयकलें तें मीस, हांवें तें शिवोर्त म्हणालें, आनी ताणें बरे भाशेन सांगलें, पूण कांय म्हाका सजमोंक ना. आनी आजून पासून आतां म्हजे केंस पिकल्यात. आतां म्हजो वेळ पावला आनी हांव आतां कोयर घेवन आतां प्रॅक्टीस करतां. कमिंग होम, उतराची सजमणी ना. कमिंग होम, उतराची सजमणी ना. आनी कितें फुडें करूं ना? मातशें कांतार करूं आजुनूय ना. उतराची सजमणी ना जाल्यार म्हजें फर्स्ट हियरिंग जालें ना. म्हणटच फर्स्ट हियरिंग जावंक ना जाल्यार सेकंड हियरिंग जातलें ना. म्हणजे भावार्थ ना. पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलोवचो ना. आनी पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयना जाल्यार हांव भावार्थान चलतां वा हांव फकत धर्मान चलतां? हॅलो, हांव धर्मान चलतां. आनी धर्म म्हाका धर्मा वरवीं म्हजें तारण जातलें? भाव भयणीनो, तुमी हांव कितें सांगता तें आयकतात? तुमकां दिसता की एकदम हें जें सांगता तें बिश्टें हांसपाचें काम? लेट्स गो बॅक टू मार्क चॅप्टर 16. मार्क चॅप्टर 16. मार्क चॅप्टर 16. भावार्थ दोत्तीत आनी बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली. म्हणजे म्हाका भावार्थ आसा जाल्यार म्हजें 2 हियरिंग जालें. म्हणजे पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयता, होय की ना? समजल्यात तुमी? म्हणजे हांवें पयलें भावार्थ धरूंक जाय आनी तेजे उपरांत हांवें बातीस घेवंक जाय. आयकात फुडें. पूण भावार्थ धरिना जाती ती कास्तीचें फर्मोण घेतिली. भाव भयणीनो, जो कोण इगोर्जेक आयताराच्या आयतारा वेता, सद्दां मिसाक वेता, टेर्स कोत्ता, नोवेना कोत्ता, बायबल वाचता, पूण त्या उतराचेर भावार्थ धरिना, ती कास्तीचें फर्मोण घेतिली. हांव म्हणिना, जेजू म्हणटा.
हॅलो, म्हणजे म्हाका साश्टाचे सूख भोगूंक जाय जाल्यार म्हाका जाय बावार्थ जेजूचेर. आनी बावार्थ कसो येतलो? जेन्ना हांव उतर आयकता, सजमणी घेवन, आनी तें उतर म्हज्या काळजान पडटा, आनी पवित्र आत्मो आतां म्हाका तें उतर जें भितर आसा तें कन्वर्ट करता इंटू रेमा, आनी म्हाका तो आतां भितरल्यान उलयता. तें उतर हांव पाळटां, आनी तें उतर म्हाका भावार्था वरवीं जोईत दिता जेजूच्या नांवान. आयकतात तुमी? ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत सारकेंच आयस्तान बदलतलें. तुमी जी ह्या वेळार आयकतात, आनी जो कोण आतां ह्या वेळार लायव्ह आयकता, हांव तुमकां एक सांगता, कितले पाटी हांव रितीराक गेला. हांव म्हजीच खबर सांग, तुमची सांगना. कितले पाटी हांव 100 रितीराक गेला, पूण केन्नाच आयकलां, एकदम खोशी जाला. ओय अरे, इतल्यो मिलाग्री घडल्यो, इतल्यो पिकोणी घडल्यो, कितलो पावरफूल प्रिस्ट रे तो, कितलो पावरफूल प्रिचर रे तो, हो कितें शिकयता रे बाबा, कितें अजापा जाली. पूण ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेवली, की ज्या दिसा म्हाका भावार्थ मेवता, ती सजमणी घेवन उतराची, आनी पवित्र आत्मो म्हाका तें उतर भितरल्यान उलयता. आतां जी अजापां जेजून केल्लीं ती म्हज्यान करूंक जाता, कित्याक हांव व्हडलो स्पेशल न्हय, पूण ताणें कितें केलां तें ताजेर भावार्थ धरून हें सगळें म्हाका घडूंक जाता. आयकतात तुमी? आनी देवाचें उतर म्हणटात, पूण भावार्थ धरिना जाती ती कास्तीचें फर्मोण घेतिली. भाव भयणीनो, ह्या उतराची आमकां सजमणी आयज मेळत जाल्यार आमी धर्म करपाक सोडटले हांव, आनी फकत आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर धरतले हांव. फुडें आयकात. भावार्थ दवरतल्या सोवें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. कोणाचेर? कोणा कडसून खुणा दिसती पडटली? फकत जी कोण भावार्थ दवरतात. आयकात बरे भाशेन. आमी आतां वत अजुनूय हा. युके तुमचे 7:30 जालीं. ओ माय, वी गॉट ओन्ली हाफ एन आवर? वी गॉट ओन्ली हाफ एन आवर? प्लीज गॉड. ओके, हांव फास्ट वेता मातसो. हांव कितें म्हणटा, आमी वतान उबे रावत जाल्यार आमची सावडी आसता, वय की ना? आतां हांगा आहा, तुमच्यान म्हजी सावडी पळोवंक जाता हांगा? वत थिंचर आहा, सावळी आसा. हांव वतान वचत जाल्यार म्हजे सावळी सांगत जाल्यार ओगी राव, म्हजे बरें येनाका, बस, तुका डिवोर्स कोत्ता, बर वस. सावडी येवची ना? येतली की ना? जेन्ना उजवाडान उबो रावता तेन्ना म्हजी सावडी आसता, वय की ना? तेच भाशेन जेन्ना हांव भावार्थी जेजूचो, 2 पाटी ती म्हाका सजमणी भितर रेमा, लोगोस आनी रेमा जाला म्हजे, तेन्ना हांव भावार्थी जाला. जेन्ना म्हजे कडेन भावार्थ आसा, ही खुणा सावडी भाशेन म्हज्या बरोबर येतली. ओके? आयकतात तुमी? कोणाक? फकत भावार्थी लोकांक. सगळ्यांक न्हय, धर्म करतल्या लोकांक न्हय. आयकतात? ओके. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली. हॅलो, फकत थोड्या लोकांक देंवचार काडूंक जाता? ओ कोणाक जो कोण भावार्थ दवरता ताका काडूंक जाता? म्हणजे देंवचार काडपाचें काम सोंपें. देंवचार काडपाचें काम सोंपें. कित्याक? ती पदवी आमकां जेजून दिल्या. तुमी आतां सगळीं युके आहात, स्विंडनाक आहात. तुमचे गोंयां बाटाबेस आहात. तुमी पावर ऑटोनी कोणाक दिवंक ना थंयसर? कोणें पावर ऑटोनी कोणाक दिवंक ना? आमची भयण जाणो पावर ऑटोनी. म्हणजे तूं जेन्ना हांगा आहाय, तुवें कोणाक पावर ऑटोनी दिल्यार तुज्या ऑन युअर बिहाफ टू सायन. म्हणजे तुजी पदवी सायन मारपाची तुवें त्या मनशाक दिल्याय. जेजून तुका आनी म्हाका आमचो पावर ऑटोनी दिल्या संवसाराचेर ताजी पदवी येवन संवसाराचें सामकें निसंतोण करपाक. हॅलो, हॅलो, जेजून स्वर्गार बसोन आमकां पावर ऑटोनी दिल्या, ताजी पदवी दिल्या देंवचाराचें बेण वाजोवपाक. आनी देंवचार आमचें बेण वाजयता.
पावर वाटोनी आमचे कडेन आमी भितर जाल ना आमची पावर वाटोनी आनी कोवीड आयले आमकां भिरांत आसूंक जाय कोविडाची देंवचाराची देंवचाराक आमची भिरांत आसूंक जाय पण घडटा कितें टीव्हीचेर सांगतात की ओमनिक्रोम आयला म्हणून आनी कितें आयला मंकी पॉक्स येयला म्हणून माकडाचें पॉक्स येयला हांव जाणा स्मॉल पॉक्स येयला बिग पॉक्स आयला पूण मंकी पॉक्स केन्ना आयकोंक ना आनी तुमी सगळीं मंकी पॉक्स घेवन बसल्यात अरे म्हाका तो आतां समजा कोण आयलो आनी खरेंच माकडा भशेन दिसलो तुमचें मेण भाजलें न्ही सर ताका मंकी पॉक्स जालाच म्हणटल्यात पळय की ना आनी फुडल्या म्हयन्यान तांणी सायंटिस्ट ताणें दुसरें नांव काडलां जॉनी क्रोम म्हणून आनी डेझर्ट मागीर ते डेझर्ट नातालां पयलीं टॉमी क्रोम म्हणून काडलां तें येतलें म्हणजे जॉनी क्रोम टॉमी क्रोम मंकी पॉक्स कॅमल फॉक्स एवरीथींग जे सगळीं उतरां येतात आनी आमी सगळीं घरान सामकी घट बसल्यान कित्याक हें वायरस आमकां विसवणून करपाचें पूण खरें म्हणल्यार हें सगळें वायरस जें हें सायंटिस्ट सांगतात जेजू बोगला 2000 वर्सां खुर्सार सगळें तें वायरस ताणें आपले कुडीन घेवन तो मेला आमचे पासत म्हणून जेन्ना तुमी टीव्हीचेर आयकतात की जॉनी क्रोम आयला मंकी फॉक्स आयला कॅमल क्रोम आयला वो क्रोम आयला ते क्रोम त्या 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 जेंची खबर आयल्या ताका हांसन सांग अरे टॉमी क्रोम जेजू तुका सामको मारला खुर्सार तूं म्हाकाय आयला मारूंक जेजूच्या नांवान तुजें सगळें निसवण करता पण तेन्ना आमी आयकता तें आयलां म्हणून आमी मास्क घालता जाणें हांव कोणागेर वेता केन्ना कोणागेर वेता म्हज्याच बापूर भावगेर वता जेन्ना हांव कोणाक हात शेक हँड दिता ओके तो म्हाका शेक हँड दिता ओके शेक हँड जाले उपरांत तो नाच जाता खंय गेला टॉयलेटान गेला हात धुता आनी तो पळयता 5 मिनटां धुता म्हजो हात दिला म्हणून हांव ताका सांगता अरे बाबा हो हात तुका कोवीड जाल्यार हो हात तुका लागत जाल्यार ते कोवीड मोत्तलें आनी तूं म्हाका सांगता की म्हजो हात घेवन तुका कोवीड येतलें म्हणून हॅलो तुजे भितर कोण आहा आनी जेजू आहा जाल्यार तुका कोवीड लागतलें आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव आनी कोवीड येतकूच आमी भितर लिंपून रावल्या मिसाकूय येना आमी सगळें ऑनलायनूच चलता आमचें ऑनलायनूच चालू आहा आतां एक्चुअली स्पीकिंग आमी सगळीं ऑफलायन जाल्या आतां कित्याक ऑफलायन जालें जाणें आमचें सगळें सिट्युएशन आमचें पयलेंच ऑफलायन आहलें आतां सुपर ऑफलायन जालां उतराची सजमणी ना पयलीं तरी आमी मिसाक वेताले इगोर्जेन आतां सगळें ऑनलायन जालां कित्याक टीव्हीचेर पळोवंक जाता पूण खरें म्हणल्यार आमचें कनेक्शन देवाचें उतर नको आमी म्हणून सजमणी ना म्हणून आमचें पयलेंच सगळें ऑफलायन जालां आमचो संबंद देवाशी तुटला आमी फकत धर्म करता आनी तेन्ना आमी म्हणटा अरे आयज मिसाक वेचें ना आमी त्या पाद्रीक ऑनलायन पळोवया हॅलो म्हाका नाका इगोर्जेन वचपाक हांव बसता ऑनलायन मीस पळयता मीस जालें ऑनलायन मीस जाता ऑनलायन तुका दिसता समजा तुका कोणें काजराक आपयलो तूं काजराक कोणाक आपयलो अरे म्हाका तूं सांगताय बाबा हांव तुज्या काजराक घेवचो ना पूण तूं मातशें तें कोत्ताय तें व्हिडिओ मातसो ऑनलायन कर आनी हांव ऑनलायन तें तुजें बुफे घाला तें ऑनलायन खातलो जाता तुजें हॅलो कोण ऑनलायन काजराक वचना सगळीं काजराक वेतात तेन्ना सारकी बरो सूट फाट मारून सगळीं बरें मोचे पॉलिश करून काजराक वेतात हिजो जेवण खाण मेवता तेन्ना ऑनलायन वचना तेन्ना जाय तुका काजराक वचपाक बरो डान्स करपाक टिव 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 करूंक जाय आनी बरें जेवण खाण पिवन हांगूंक जाय तेन्ना कांय कोवीड लागना पूण जेन्ना मिसाक वचूंक जाय तेन्ना ऑनलायन वचूंक जाय कित्याक आमचो भावार्थ जाला फकत वायरस येता इगोर्जेन पूण हॉलान आनी मुवी थिएटरान आनी सुपर मार्केटान आमच्या कामाच्या जाग्यार आनी भाशेन वायरस बुपता फकत इगोर्जेन वायरस येता हॅलो पळय की ना देवाचें उतर कितें म्हणटा भावार्थ दोतल्या सवें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो
फकत जी कोण भावार दोत्ता तांचे सगळे ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, णव ह्यो भासो उलयतली, प्रेइंग इन टंग्स, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितें ती पेतीत ती कितें ती पेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवटाचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. भयणीनो, खूब फाटी लोक कितें करता, हें देवाचें उतर घेता, सोरोप दोतोरी आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. म्हणटच कितें करतात, तें देवाचें उतर घेतात. कितें वायट पेतीत जाल्यार कांय जावचें ना. म्हणटच ती कितें करतात, बार्रान वेतात, काजाराक वेतात आनी बरें बरें आनी मागीर म्हणटा पळय, देवाचें उतर सांगता की कितेंय वायट पियेत जाल्यार कांय आमकां जावचें ना. पूण जेन्ना कोणाचेर हात दवरूंक जाय तेन्ना म्हणटात तें फकत पाद्रीक काम करपाचें आनी कोणाक प्रिचराक करपाचें. पूण जेन्ना म्हाका कितें पिवंक जाय तें म्हाका केन्ना वायट जावचें ना, बरें पियेतात आनी म्हणटात जें हांव पियेत जाल्यार भावार्थ दोत्ता म्हणून म्हाका कांय जावचें ना. तुका जातलें, लिवर पिड्यार जातलो तुजो. तुका जाय तेन्ना कांय वायट जावचें ना. आनी हात धरूंक जाय आनी कोणाक पिड्योवचें, हात म्हणटा म्हजे हातूच ना. जेजून सांगला फकत हात धर म्हणला. हांव तुका सांगता, भावार्थ धरिना जाल्यार तूं कोणाचेर हात धरून ताचे केंसूय व्हरता, तो सामको नाल जावं, सगळे केंस जावं, कांय जावचें ना. हांव तुका भावार्थ ना जाल्यार आनी तुजेर हात धरलो जाल्यार आनी म्हाका भावार्थ ना, कितें बरें जातलें? केन्ना बरें जातलें? जेन्ना त्या मनशाचेर जो मागणें कोत्ता ताका भावार्थ आसा. देखून जो कोण मागणें कोत्ता ताणें पयलीं त्या उतराची सजवणी दिवंक जाय. हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता, आयकात आं. सुमार 12-13 वर्सां पयलीं म्हाका उतराची सजवणी मेळ्ळी. म्हणजे हांव एक नवी रोचना जाल्यार वॉट स्क्रिप्चर कॉल्ड बॉर्न अगेन, पवित्र आत्मो येयलो आनी म्हाका हें दिसलें की जो कोण बरो ना ताचेर हांवें मागणें करूंक जाय आनी ताका बरो करूंक जाय. तशें समज हांव कितें म्हणटा तें म्हणटच हांव न्ही म्हजी बायल हॉस्पिटलांत वयतालीं. हांव बारीन आसतालें आमी 25 वर्सां आनी आमी हॉस्पिटलांत वयतालीं आनी आमी लोकांचेर मागणी करतालीं आनी लोक बरो जातालो. हें काम आमी 1 वर्स केलें. एक दीस ज्या मनशाचेर हांवें मागणें केलें ताका मेळ्ळो हांव. हांव म्हणलें, बाबा कोय? अरे बाबा, तुवें मागणें केलें, सुमार 3-4 म्हयने बरो आसलो, आतां पोत्तून बाळा, आतां एकदम खूब त्रास आहा म्हाका. आनी हांव चिंतूंक लागलो, हांव पवित्र आत्म्याक विचारूंक लागलो, जेसू, तुवें सांगलें जेन्ना आमी मागणें कोत्ता भावार्थान ती बरी जातली. हांवें पळयलें की बरी जाल्या म्हणून, पोत्तून कित्याक तें दुयेंस येयलें? त्या वेळार म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयलो. तो म्हणूंक लागलो, बिश्तो कोणाचेर हात धरून ताका मागणें करिनाका. बिश्तो हात धरून मागणें करिनाका. पयलीं ताका उतराची सजमणी दी. गिव हिम द अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड. मनशाक पेकोणी मेळपाक सोंपें, पूण ती पेकोणी दवरपाक, टू कीप युअर हिलिंग इज द चॅलेंज. हॅलो हॅलो, कोणाक तुज्या भावार्थ वडी तुज्यान बॅटरी, आतां कितले पाटी हांव आतां गोंयांत हांगा येयलो, आमी सुमार म्हजी मिसीस गेली, ती म्हणटा, अरे म्हजी गाडी स्टार्ट जातली, जंपर घालूंक पडटलो, 3 सुमार आतां आमी घरा ना. पूण प्रिचर शिकयता म्हणून बॅटरी चार्ज जाल्ली, स्टार्ट जाली. पूण कितले पाटी 2-3 म्हयने आमची गाडी आमी पार्किंग दवरता. ओके, आमचे कडेन 3-4 गाडयो आहा. एक पार्किंग म्हणटा आमी आसूं, केन्ना इमर्जन्सी आहा. 2-3 म्हयने दवरल्या म्हणून आतां ती गाडी स्टार्ट जायना. मागीर आमी कितें करता, दुसऱ्याची गाडी हाडटा आनी जंपर घालता, वय की ना, आनी मागीर ती गाडी स्टार्ट जाता. मागीर चॅक करता बॅटरी डावन आहा तें. आतां म्हजी बॅटरी चार्ज जाल्या म्हणून म्हजे दुसऱ्याचेर हात धरून ताका म्हज्या भावार्था वरवीं पेकोणी दिवंक जाता, वय की ना. पूण ताका सजमणी ना जाल्या उतराची, ताका सजमणी ना देवाच्या उतराची, तो नको आतां कोय झूज करपाक. जेन्ना देंवचार पोत्तून येता, तो जाणो कोहें ताका झूज करपाक, तो तुका फोन करता, ब्रादर तें पोत्तून येयलें, तुवें काल मागणें 2 म्हयन्या पयलीं मागणें केलें, तें पोत्तून येयलें. अरे पोत्तून येयलें जाल्यार सांग रे ताका बॉस म्हणून. ना ब्रादर, तूं मागणें कर.
आता तुका शिकूंक ना रे तुवें शिकूंक ना, तूं फकत मागणें केलें की ना. पूण तूं ताका शिकयशी की कहें तुवें मागणें घोट धरूंक जाय आनी त्या मागणे वरवीं तुवें कहें तें मागणें कहें तें पिकोणी धरूंक जाय. आतां तुका प्रिचराची गरज जाय, तुका फकत उतराची गरज जाय. आयकताय? आनी देखून भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा बावार दवरतल्या सवें ह्यो खुणां दिसती पडटलीं, फकत बावार दवरतल्या सवें. पूण आमचे कडेन भावार्था जाल्यार आमकां जाय कोण प्रिचराची कोण दुसऱ्या मनशाची आमचे पासत मागणी करपाक त्या उतरा वरवीं आमच्यान पेकोणी घेवंक जाता. म्हणटच जेन्ना आमी कोणा कडेन म्हणटा ब्रदर म्हाजें हें दुखता तें दुखता. आतां 4 दीस पयलीं एके बायले बरोबर हें देंवचार जाली 20 वर्सां. आनी 20 वर्सां तिका सगळी कूड दुखताली. म्हणजे ती म्हणटा हें दुखता तें हांवें म्हणलें कितें दुखना म्हणजे सगळें दुखता. ओके. आनी तिका देंवचार आहले, देंवचार बसले. शी वॉज पोसेस्ड फॉर 20 years. तो देंवचारान आख्खी कूड सामकी लासून उडयल्ली. पूण जेन्ना तिचें डिलिव्हरन्स जालें, सगळें वयत तें सकलतान सगळी पेकोणी जाली. म्हाका हांव नको कोण म्हजी प्रिचींग लायव्ह पळयता, कोण हांगा हा पळयला लायव्ह प्रिचींग कोणें पळयलां? कोणें पळयलां? एनीबडी सॉ डिलिव्हरन्स इन वेम्बली? 20 वर्सांची बायल, स्पॉन्डिलोसिस, तिका चलोंक नाकालें, क्लॅचीस पण चलताली. पूण जेन्ना ते देंवचार भायर सरले 20 वर्सां जावन तिका पूर्ण पेकोणी मेवली. आनी आतां तिका देवाच्या उतराची सोजमणी मेवली. ती जाणो आतां कहें देवाच्या उतरा वरवीं तिका पेकोणी तिच्यान गोट धरूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हांव तें उतर सजमून घेतां आनी तें आयकतां आनी आतां पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आसा, जें हांवें तुमकां पयलें सांगलें, फर्स्ट टॉक सांगलेलें, पयलो जेजूचो आत्मो येता, ताजे वयल्यान आमकां पवित्र आत्मो येता बाय द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. तेन्ना पवित्र आत्मो म्हाका भितरल्यान तें उतर सांगता. करेक्ट? जेन्ना तो म्हाका तें उतर सांगता, हांव तें उतर पाळटां, तेन्नाच की म्हाका जेजूचें जिवीत वा जेजून जें केलां तें म्हाका करूंक जाता. आतां तुमकां हांव एक स्क्रिप्चर दितां, कित्याक हें आमच्या सवें घडना. आयकतात? रेडी तुमी? आयकत? जाकोबाचो पयलो आविस्वोर वड 22. जाकोबाचो पयलो आविस्वोर वड 22. थँक यू होली स्पिरीट. बरें, वाचूया. कोण वाचता? देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. आमच्यान आमकां फटोवंक जाता? कमान भाव भयणीनो, आमी तुमकां विचारता, आमच्यान आमकां फटोवंक जाता? पवित्र आत्म्यान हें जाकोबा वरवीं कित्याक बरोवन दिलें आमकां? कित्याक आमी आमकांच फटयता. हांव कितले पाटी हांवूच म्हजी खबर सांग कितल्या रितीरांक गेला, कितले शर्माव आयकल्यात, पूण केन्नाच देवाचें उतर हांवें करूंक ना. फकत आयकलां. हांव सजमलो मिसाक गेलां, हांव रितीराक गेलां म्हणून हांव बेसावन बोल्लां, पूण तें उतर जें सजमणी घेतली तें हांवें केन्नाच पाळूंक ना. देखून पवित्र आत्मो जाकोबा वरवीं बरयता आनी म्हणटा, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात, पूण देवाचें उतरा प्रमाणे चलात. बी अ डूवर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी डूवर जाता देवाच्या उतराचे, ओके, देवाच्या उतराचे आमी कोत्ता, देवाचें उतर जें उतर सांगता तेन्नाच आमी फटयना. आनी त्या भावार्था वरवीं आतां आमी जोयतीवन जिवीत जियेता. बिश्टें तुमी आतां आयज रितीराक आयल्यात आनी देवाचें उतर आयकलां, तुमी सजमोशात की रितीराक आयल्यात म्हणून तुमी बेसांवांनी बोडटल्यात. ना, पूण ती सजमणी जी घेतली आनी तें उतर तुमी पाळलें आनी केलें, तेन्नाच की तुमी जोयतीवन जिवीत जियेतल्यात. आर यू लिसनिंग? So remember, it's not because you heard the word, but because you are a doer of the word. जो कोण तें उतर कोडिना,
तो आपणाकूच फटयता. We are deceiving ourselves. English in the Bible बरें सांगता. Do not deceive yourself. Do not deceive. Deceive कित्याक म्हणटा? You deceive yourself only when you are a hearer of the word of God. But when you are a doer, तू कोत्ताय तें उतर, तू आतां एक जोयतीवंत जिवीत जियेताय. आनी भाव भयणीनो, आयज ही ग्रोज मातेन हांव तुमकां विचारतां, हांव म्हजीच खबर सांगता, तुमची सांगन हांव समजता तुमी खरेंच देवाचें उतर कोत्तात. तुम्ही जे आल्यात खूप लोक हांगा जो येवचो आसलो थंय आयकनात. पूण हांव म्हणटा, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी, हें उतर आमी करूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय जाल्यार आमकां पयलीं सजमणी जाय न्ही. आमी कितें आतां समजा हांव कामार गेलो, म्हाका जॉब मेळलो, म्हजो ब्रदर फ्रेडी फॅक्टरीन वयता कामार. तो ताजो साहेब ताका कांय सांगिना. तो साहेब बसला आपल्या तो युट्यूबाचेर बसला. फ्रेडी येता थंयसर ताका सांगता, आय साहेब कितें कर? अरे कितें कोत्ताय कर रे तूं, टायमपास कर, कितें कर, कितें तरी कर मातशें. फॅक्टरी चलतली. हांव विचारता तुका, मॅनेजर ताका येता, सुपरवायझर सांगता, हें सांगता, म्हणजे कितें सांगता करपाक, वय की ना? सांगता की ना? तेच भाशेन जेन्ना हांव देवाचें उतर पाळटां, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां, पवित्र आत्मा म्हाका डायरेक्शन दिता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रमाणे हांव चलतां. आतां पवित्र आत्मा म्हाका जेजूचें जोयतीवंत जिवीत जें तो जिवंक सोदूंक दिता, त्या वाटेन म्हाका व्हरता आनी आतां हांव एक जोयतीवंत जिवीत जियेतां. आनी म्हाका एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार म्हाका गरज उतराची. तेच भाशेन भाव भयणीनो, हांव उतर नको जाल्यार हांव कोत्तलो उतर? हांव नको. हांव फकत समज टेस्ट करपाक, मिस करपाक तो कितें सांगता. आनी आमी जेन्ना इगोर्जेर जाता, आमी केन्ना चिंतिना. आमी फकत मागणें करता, ताणें कितें सांगलें, ताणें हें सांगलें, आमी आयकता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, आमी पवित्र आत्म्याक प्रश्न विचारता, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, आतां आमी ताचेर नियाळ कोत्ता, आमी थाराव घेतात कितें उतर आमी पाळटले म्हणून. तें उतर जें आमी पाळटा तें आमकां एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक दिता. आनी जेन्ना हांव भावार्थान चलतां, तें देवाक मानता, कित्याक देव म्हणटा, जो कोण भावार्थान चलता तोच ताका एक्चुअली मानता. पळयात हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स नंबर 6 पळयात कितें म्हणटा तो. कोण तरी वाचा प्लीज. भावार्था विरेत कोणाकूच देवाक कोणाच्यानूच देवाक खरेंच मानूंक जायना. कशेंच मानूंक जायना म्हणजे नोबडी कॅन प्लीज गॉड विदाउट फेथ. आयकतात भाव भयणीनो, तुम्ही सजमतात की बिश्टें देवस्पण केलें, मागणें केलें, मिसां केलीं, तेर्स केलो, नोवेनां केलीं, सगळें देवस्पण केलें, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना. तुमकां दिसता तें देवाक मानवतलें जातलें? विल इट बी प्लिजींग टू गॉड? जेन्ना हांव भावार्थान हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता, हांव खूब मागणें कोत्तालो पयलो, पूण केन्ना देवाचें उतर पडिना. आतां हांव मागणें कमी कोत्तां, पूण हांव भावार्थ चड धरतां. म्हजें चिंतप त्या उतरा प्रमाणे, कित्याक पवित्र म्हाका भितरल्यान सांगता. म्हणटच हांव चड वेळ मागण्यांनी धरिना, हांव चड वेळ दवरतां म्हजे मनाची नोटसणी करून त्या उतरा प्रमाणे चल. म्हजें चिंतप आनी म्हजो थाराव, म्हजें डिसिजन जें घेता तें उतरा प्रमाणे घेता. हॅलो, समजा हांवें 3 वरां मागण्यांनी बसलो, मागणें जालें बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचें, आनी त्या भायल्यान गेलो, अरे तुमी सगळीं कितें जाल्यार रे, पावस पडटलो आनी कोवीड जालां आनी तें जालां. आतां तूं खरें भावार्थान चलताय भिरांतीन चलताय? म्हणून सगळे मागणें जे केले, तीन वरांचे मागणें केलें, तुका तें तूं सगळें की 3 वरांचे मागणें केलें, पूण आतां तुजें जी थाराव घेताय तो देवाक मानलो? भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक कशेंच मानोंक जायना.
It is impossible, not difficult, impossible to please God without faith. आणि म्हाका भावार जाय जाल्यार म्हजे 2 हियरिंग जावंक जाय. आयकलां तुम्ही 2 हियरिंग? लोगोस अँड रेमा. हॅलो, बरें म्हणटोस कित्याक देवाशी वेदेल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणा जोतनाय जोतलेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार दवरूंक जाय. आनी उतराची आनी सोजमणी जाय म्हणटोच जेन्ना हांव भावार दोता की तो देव आनी ताजे कडसून म्हाका कितें बरें जाय जाल्यार म्हाका जाय म्हजी चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरपाक, त्या उतराची सोजमणी घेवपाक आनी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक. जेन्ना हांव त्या उतरा प्रमाणे चलतां देवाक तें मानता आनी जें जेजून घडलां तें म्हाका फावो जाता. आयकतात भाव भयणीनो? आयकात. पोन्न्या करारार आनी नव्या करारार डिफरन्स कितें? पोन्न्या करारार तुमी पळयात ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तेन्ना तुका सगळीं बेसांव मेवतलीं. जेन्ना तूं देवाच्या त्या कायद्या प्रमाणे आड चलताय आतां तुजे शिराप येता, वय की ना? पोन्न्या करारार म्हणजे म्हज्या कोन्या वरवीं देव म्हाका बेसांव दितालो, तें पोन्नो करार. कित्याक सगळें जातालें म्हज्या कोन्या वरवीं. पूण नव्या करारान जाणय म्हाका कशें मेवता? म्हज्या कोन्या वरवीं न्हय. हांवें मिसां दिलीं, इतलें मागणें केलें ना. जेजून म्हजे पासत खुरसार केलें, जेन्ना ताजेर हांव भावार दवरतां तेन्ना म्हाका फुकट सगळें मेवता, कित्याक ताणें म्हाका सगळें तयार करून दवरलां. हॅलो हॅलो भाव भयणीनो, नव्या करारान देखून इट इज कॉल्ड एज शिवर्तमान, it is called as gospel, it is called as good news. It is not only good news, it is too good to be true news. म्हाका थापट जाय, खरेंच ही खबर अशी? वय रे बाबा, इतली पातकां करून देवान तुजें सगळें बक्षिलां, तुका आतां कांय फारीकपण नाका, कित्याक तुजें फारीकपण जेजून आपल्या रोगता वरवीं दिलां तुका फकत ताच्या उतराचेर भावार दवरूंक जाय. ताणें कितें केलां ताचेर भावार दवरूंक जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय आनी तुका जोयतीवन जिवीत जिवंक जाय आनी साश्टींचें सूख भोगूंक जाय, कित्याक ताणें आपल्या रोगता वरवीं तुका आनी म्हाका सगळें उक्तें केलां. हॅलो हॅलो आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या नव्या करारान आमी खरें सुभागी. आमी खरें सुभागी. वी आर ब्लेस्ड. We are blessed and we are blessed to be a blessing. भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका उतराची सोजमणी मेवता तर आयज जेन्ना आमी हें आयकलां, आयज आमकां कितें गरज? आमकां गरज फकत उतराची. फकत उतराची. नॉट रिलिजन, नॉट धर्म, बट उतराची. कित्याक नव्या करारान जेजून तें मेळ सगळें तयार दवरलां आमकां. हांवें फकत व्हरोंक जाय, भावार तो वरवीं तें घेवंक जाय. पूण आतां तें मेळ जें तयार दवरलां तें म्हज्या दोळ्यांनी दिसना, तें म्हज्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी दिसता, देवाच्या उतरा प्रमाणे दिसता. पोन्न्या करारान जेन्ना जेजून देवान आदाम आनी रिवेक रचलो, ताणें खरें जें दिसता तोहें केल्लें. त्या पॅराडायजान ताणें सगळीं झाडां दवरलेलीं, सगळें तयार दवरलेलें. पूण मनशान सगळें वगडायलें, वय की ना? जेजू येयलो, पातकांचें फारीकपण दिलें, पूण आतां जें मेज ताणें दवरलां तें फिजिकल मेज न्हय, तें जावन आसा एक स्पिरिच्युअल मेज. सगळें तयार दवरलां ताच्या उतरा वरवीं. त्या स्पिरिच्युअल संवसारान म्हणजे ते दिसनातल्या संवसारान भावार्था वरवीं म्हज्यान तें आतां ह्या संवसारान घडोवन हाडूंक जाता ताच्या उतरा वरवीं. म्हणजे कितें? आतां समजा आमी आतां युकेंत, आमी सगळीं गोंयकारां जेन्ना इंडिया हाल्लीं, आमी कितें कसले दुडू वापरताले? रुपया. हांगा तुमी कितें करतात? पावंड्स. म्हणटच गोंया आनी इंडियाक तुका कितें हाडूंक जाय जाल्यार करन्सी कितें? रुपया. पूण हांगा तुका जाय करन्सी पावंड्स. तेच भाशेन म्हाका स्वर्गीच्या राज्यांतली ह्या संवसारान हाडूंक जाय जाल्यार म्हजी करन्सी कितें? भावार्थ, देवाचें उतर. आनी देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्यान ती करन्सी यूज करूंक जाता आनी सगळें जें जेजून घडलां तें म्हज्यान फावो करूंक जाता.
म्हणटोच आयज आमकां आमी कितें करूंक जाय? आमी तें उतर आमच्या काळजान धरूंक जाय. तें उतर जें आमच्या काळजान आसा तें सजमणी घेवन तें आतां पवित्र आत्मा आमकां दिता, भितरल्यान उलयता. आतां आमी तोंड उक्तें करूंक जाय आनी तें उतर जें आमकां पवित्र आत्म्यान सांगलां तें आमी उलोवंक जाय. आनी तें उतर उलयल्या आनी तें केले उपरांत जें जेजून घडलां आमच्या फुड्यान तें आमकां फावो जातलें भावार्था वरवीं. आमेन. आमचे दोळे बंद दवरुया. मोगळा बापा, आमी तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता. आयज तुवें आमकां काय बरे भाशेन आमकां सजमणी दिली की भावार्था वरवीं जें जेजून घडलां आमकां तें फावो जाता. आनी आमचो भावार्थ खरेंच आमी वाडोवंक जाय जाल्यार आमकां जाय त्या उतराची सजमणी लोगोस तें उतर जें आमी आमच्या कानार पडटा सजमणी घेवन तें आमच्या कानार पडोन आमच्या काळजान पडटा. आनी आतां पवित्र आत्मा आमकां तें भितरल्यांतल्यान आमकां सांगता. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आतां आमी एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक पावता जें जेजून घडोवन हाडलां. आयज बापा ह्या तुज्या भुरग्यांनी हें देवाचें उतर आयकलें, तांकां तुवें ती सजमणी दिली. आमी फकत हें उतर आयकोचें ना पूण आमी हें उतर करतले. आयजतान तुज्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरतले. तुजें उतर आमी पाळटले. जी सजमणी मेळोन आमकां जी आमकां आगोट दिसता तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें आमकां सोंपें जातलें. आनी जेन्ना तें सोंपें जातलें आनी आमी कोत्तले तें उतर तेन्नाच की आमी एक जोयतीवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जोयतीवंत जिवीत, हें भावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक पावतले. आनी ह्या संवसारान गेल्या उपरांत हें सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावतले जेजूच्या नांवान. हें तुवें आमकां निर्मिलां, हें फावो केलां म्हणून आमी तुका पयलींच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता बापा जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन आनी आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस.